वय ये हांव आनी हांगा कशी पावली म्हूण कळाजे तर इल्लेशें फाटीं वचचें पडटलें. कितली दग सोसूंक कुत्त जायना. ह्या टायमार एसी फॅन कूलर पुरो ओवर टायम काम करनासता आनी इलेक्ट्रिसिटीचें बिल इतलें येता की तें धगीच्या की चड हॉरिफायींग आसा. देखून आमी चिंतलें हांवें इतले बिलाक पयशे भरचे बदलाक आनी ते इल्ले पयशे काडून म्हाका फ्रीज केल्यार कशें. वय तुमी सोमा आयकल्लें. वय हांव ही धग एक्सायटींग वेर पयस करूंक भायसरलें. मँगलोरान म्हाका ते फ्रीज करूंक भायसरला म्हळ्यार खंय आसतलें. तुमकां येदोळचो कळना कोणा कळूं ना जाल्यार एक ट्रान्झिशन व्हिडिओ करीजे न्ही. Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods. Not yours, get the most, not the lizard. Straight to कशें असलें ट्रान्झिशन कूल असलें न्ही. अशेंच एक कूल कॉन्टेस्ट ह्या व्हिडिओच्या अखेरीक आसतलें आनी तें तुमकां कळाजें जाल्यार हो व्हिडिओ अखेर मेरेन पळया. सो नाव लेट्स गेट स्टार्टेड. आमी आतां पांडेश्वराच्या फिजा मॉलांत आसा आनी आतां आमी पार्किंग एरियांत आवून सीधा लिफ्टार येता. पार्क करून जाल्लें तर फस्ट पळयात तुमी खंय पार्क केला म्हण आमी आतां D10 कडेन पार्क केला. ताच्या उपरांत तुमी लिफ्ट सोदून येता. वयर वचूंक आमकां देखून आमी भायले वाटेन आमचे एक कडेन धांवले पुरे कडेन धांवले बरें म्हूण चिंता. स्नो फॅन्टसी न्ही थर्ड फ्लोर. आतां आमी थर्ड फ्लोर पावल्या. आतां आमी पळयचें की स्नो फॅन्टसी एक्झॅक्टली खंय पडटा म्हूण रायट गी लेफ्ट गी म्हणून. सो पळय लेफ्टांतल्यान भायर येताना रायट पळयल्यारूच आमकां स्नो फॅन्टसी दिसता आनी खुशीची विशय काय म्हणल्यार हांव आनी ते स्नो फॅन्टसीचे थीम मॅच सॉंग आसा ब्लू एंड व्हाईट. मुखार सरल्यार तुमकां तिकेट कावंटर दिसता बट तिकेट कावंटर तें तिकेट काडूनच्या पयलें हांव वॉशरुमाक वचून येता बिकॉज म्हाका आयडिया ना की भितर वॉशरूम आसा की ना म्हणून. सो आमी वॉशरूम फूड कोर्टाचे लेफ्ट सायडीर आसा जें म्हूण दिसता बट आतां म्हाका कांय दिसना. इज इट युअर तुजे दोळे दिसना इश्टिला क्वेश्चन वचून पुरो रायट सायडीर थंय रायट सायडीर इल्लेशें मुखार आयल्यार रायट सायडीर वॉशरूम. सो रायट सायडीर आमी रायट काम करनासा म्हणत. आतां येनाका तर बाय मागीर मेळटा. सो आतां आमी स्नो फॅन्टसी एक्सप्लोर केल्या. वॉशरूम आतां आमची इल्लो मुखार सरून आयल्यार आमी हांगाच पावता हांगा दिसता. ये आतां आमी कावंटराक लागया आनी तिकेट बूक करूया. आतां पे करूंक भारी सुलभ. तशें हांव हांगा पे करनासतना तुमी सबस्क्रायब बटन दाबा. अनलिमिटेड टायम. वॉर्डांक एंट्री फी 530 रुपीज आनी भुरग्यांक 470 रुपीज. आमी आतां 2 तिकेट्स बूक केल्यात एडल्ट कॅटेगरींत. सो आतां आमी या भितर एक्सप्लोर करूं. भितर वॉशरूम्स नात देखून वेचे पयलें तुमकां जाय तर मॉलाचे वॉशरूम यूज करीत. भायर तान पळयतना जागो क्यूट आनी कूल दिसून आसा. तांणी बरयला -10 डिग्री सेल्सियस फन्न म्हणून. ते फन्न जाता की वारान्न जावं काश येता गी म्हूण पळयचें. हे पुरा पळयतना आमी आयस एजीक गेल्ल्या बरी जावन आसा आनी आतां वेळ आयला भितर बेसो. आधा घंटे तक अगर हम 1 घंटे तक रुके तो क्या देंगे आप. टाइम पास करून जाले. आतां आमी ॲक्च्युअल कामाक आयल्यां ते काम करया. विपनाचें नांव वो भितर 2 घंटे मेसर रावला की म्हळ्यार आतां सवय जावन गेला म्हण आमकां म्हणून अर्ध्या घंट्यांनी भायर येता म्हण बट आमी ताचे की चड वेळ रावपाचे भितर. हांगा मांडो भितर घालूंक एक बॅग दितात ताचे भितर मांडो घालून. सेम काउंटरार बॅग दितात सेम काउंटरार चप्पल घालून सेम काउंटरार दितात. आमकां 30 नंबर दितात. एक
सेक्शन आसा हांगा बसून आमकां बरें ड्रेस अप जावन वचूंक स्नो फॅन्टसीक. सो हे रेड ब्लावज व्हडल्या हातांतल्याक, ब्लॅक ब्लावज धाकटे हातांतल्याक, मागीर आमकां सॉक्स दितात, बूट्स दितात, जॅकेट दितात. सो फटाफट रेडी जालें. हांव एक्चुली मोस्ट एक्सायटेड आसा. हांवें रेव पळयला, पावस पळयला, आनी वोत पळयला, स्नो पळोवन पळया. हे सॉक्स कान्ना शेणां बरी आसा, बट सॉक्सां बरी जाता. वुलन सॉक्साचे किल्लेशे तीक आमचे नॉर्मल सॉक्साचे किल्ले तीक आसा. आमकां भायर कोण हाय करना चेडवां ती धांवली ह्या बूट्साचे प्रॉब्लम जाले म्हळ्यार एकच सायज. सो हे एक्चुली म्हाका लूज जावन आसा. म्हळ्यार कोणी आयल्यार सायज पळयनासतना शूज दितात ती, बट कान्ना करचे लूज येता, लायक इट्स एक्चुली लूज. भितर गेलो पण सांगता क्वॉलिटी कशी आसा कान्ना फील जाता. आतां सद्याक म्हाका लूज जावन आसा आनी दगी जावन आसा. वॉश केल्ले बरे दिसता. डिटर्जंटाचे पोरमोड येता, सो हे क्लीन करतात. सॉक्स, बूट्स, जॅकेट, ग्लव्स रेडी. हे पुरा घाल जालें आमचे कॉस्ट्यूम. बट हांव मस्त घाम येवन आसा, मस्त घाम येवन आसा म्हाका. तो मनीस आयला आमकां व्हरोंक. या कोण कोण जावन आसा. ये बारीक बरें जावन आसा, बरें फिलींग. एकूच फावटी थंड जालें. आय फिलींग सो गूड. हे व्लॉगाचे किसट हांव एक पर्सनल एक्सपिरियन्स करता. सो नायस. माय गॉड, दिस इज सो कूल. मुझे लाईफाचे फर्स्ट टाइम स्नो एक्सपीरियन्स करना आसा. म्हज्या लाईफाक काल उलोवन आसा म्हणी गोतूना. म्हज्या लाईफाचे फर्स्ट स्नो एक्सपीरियन्स करूंक बसून आसा आनी म्हजे हार्ट बीट मस्त हाय आसा. डिफरंट फील जावन आसा. भायर आत्तां फूल घाम येवन आसली म्हणून आसलें हांव घाम येता म्हणून. बट आतां हांगा येताना डिफरंट वायब. सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, -10 डिग्री सेल्सियस. आय एम सो एक्सायटेड. या मस्त नवे आणि सोबीत फिलिंग. दुसऱ्यात एका संवसाराक आयल्या बरी. कॅफे कोसूंक एक ल्हान हँगींग ब्रिज आसा, ते इल्ले मागीर पळयल्या. हांगा एक ल्हान स्नोफॉल एरिया आसा. एक मूवी सॉंगाचे सीन बरी फील जाले. स्नो तोंडार पडतना जावचे फिलिंग बारी क्यूट. स्नो फील कन जाले आनी इल्लेशे एक्सप्लोर करया. हे पुरा पळोवन वेलिटाचे किड वर्जन भायर आयले. म्हज्या लायफाचे फर्स्ट स्नोमॅन. म्हज्या लायफाचे फर्स्ट स्नोमॅन. इल्लीशी स्लिपरी असली पण ते पुरा सोडा. डोर पळयताना म्हाका केदाळ्ळे एक उडास येता. आता आमी व्हडल्या पेंग्विनाक मेळूंक या बर्डाचे नाव पेंग्विन. आनी हे पेंग्विन बर्ड जाल्यार ताका उबोंक वा फ्लाय करूंक जायना. आनी एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट काले म्हणल्यार आमकां मिठाचें उदक पिवंक जायना, बट हांकां पिवंक जाता खंय. आनी तांचे वॉकिंग स्टायल आसा पळय बारी क्यूट. आतां आमी पळोवन आसा आयस एजीचे एक एक्सटिंक्ट जाल्ले सेबर टूथड कॅट. हाका तुमी आयस एज मुवीन पळयला आसंक पळय.
आमी येवन मुस्त वेळ जाल्लो आनी ह्यू सोसूंक जावना देखून आमी कॅफेक गेल्या. हांगा खावंक आनी पिवंक मुस्त आयटम्स आसात पूण आमी ऑर्डर केलें कॉफी आनी तांणी रेकमेंड केलें हॉट चॉकलेट मार्शमेलोज. कॉफी येवचे मिसर म्हाका राखूंक मुस्त कस जावन आसले, मुस्त येवंक खावन आहलें, नाक लीक जावन आसलें, नाक पिंक जाल्लें. ह्या घडये म्हाका बोगलें व्हिडिओ नाका कांय नाका हांगा तो एक पुटी भायर धांवता म्हूण. मागीर तक्षण हांवें चिंतलें गिव अप करच्या बदलाक हांवें वॉर्म अप करीजे म्हूण. एक घंटा जागा पडना देखून आमी अशें शांबळी करना. हॉट चॉकलेट विथ मॅशमेलोज म्हणून कॉम्प्लिमेंट करून ट्राय करना. पोटा इतली फ्रीज जाला की सेन्सच जायना, फीलच जायना पोटा. तुमची पोटा कशी नात मग देखो रामबाका सबस्क्राईब करा जायते वेगी सबस्क्राईब करू ना जाल्यार वेगी. हांव युजली चा कॉफी पियेना बट हांगा 3 घंट्यांनी 3 कप कॉफी पियेल्यो. फायनली पेमेंट झाले आणि तुमचे सबस्क्राईब बटन दाबून झाले म्हणून चिंता. लेट्स स्टार्ट. It's all slippery there. म्हाका म्हजे फिंगर्स फील जावन नातले देखून हांवें इल्लें वॉर्म अप केलें. ते दो मिसर हॉट चॉकलेट आसले कोल्ड जाले आनी मार्शमेलोज आनी चॉकलेट स्टिकी जाले. 2-3 बायट्स बरे लागले मागीर खावंक जावना. म्हाका एक समजना हांव समाना की ते मार्शमेलोज समानागी म्हूण पूण हे खावंक हांव मुस्त कश्ट काडनासली. आमी आतां कॉफी पिवन फुल रेडी जाल्या. एक स्लाइड करया म्हणून चिंतले. किस स्लाइड पर जाएंगे? आपके लिए दूसरा बड़ा स्लाइड है वहाँ पे बनाया गया है. एक्चुअली ट्राई करू नका फिट जायना म्हणून. व्हडले स्लाइड ट्राय करचे पयले आमी हे स्पायरल स्लाइड ट्राय करया म्हूण चिंतले. फर्स्ट भियेली की हांव स्टक जाता म्हूण बट रायड स्मूथ आसले. भुरग्यांक खेळूंक क्यूट सेक्शन आसा. हांवें येदोळूच सांगलें वेलिटाचें किड वर्जन भायर आयलां म्हूण. सीसॉ स्विंग अशे 3-4 संगत्यो आत.
So cute. आम्ही ऑलमोस्ट मोर दॅन एन आवर हांगात आसात तशें आमकां एक सोंसूंकूच जायना आमी दुसरे ब्लॉग्स पुरा पळयले चड वेळ हांगा रावंक जायना म्हणून आसली नाजाल्यार आतां चड वेळ रावंक जायना आमी एक 2-3 इशीन ब्रेक मार ब्रेक कान गेले कुठे कॅफे एरियात आमकां भितर इल्ले बसयले मागीर वोत एक एक्झीट एरियार इल्लो वेळ बसून ब्रेक कान येवन आयल्या मोर दॅन एन आवर आय थिंक ऑलमोस्ट 2 hours आमकां येतात कोणा आमी भितर आसून देखून इतले मायनस टेम्परेचरार पयले फुटी आसचे आनी एकच फुटी इतले एक्सपोजर बॉडी कान घेते ना बट जिवनात नवे एक्सपिरियन्स करीचे न्ही अल्टिमेटली एक्सप्लोर करीचे आनी हांव एक्सप्लोर करनासा आनी ह्या मोमेंटार म्हाका कळ्ळें आय मेस्ड अप आतां स्ले रायड टायम स्ले म्हणटना म्हाका उडास येता डॅशिंग थ्रू द स्नो इन अ 1 horse ओपन स्ले 10th स्ले तातूंत हांव आतां बसल्या आनी हे म्हजें फर्स्ट स्ले रायड बसचें तितलें फन नासलें बट स्ले पुल करूंक म्हाका मस्त खुशी जाली इल्लेशें कश्टाली बट तें म्हणना ओवरऑल फन एक्सपिरियन्स आसलें कित्याक म्हळ्यार इतलीं जाणां आसल्यार म्हाका फरकच पडूना कोणाक पुरा स्नो एक्सपिरियन्स करूंक आसा पळय हो एक बरो जागो ल्हाना तशें व्हडा हांगा एन्जॉय करतात आनी सोबीत मेमरीज करतात म्हाका गोत्तू ना हो भुरगो आनी कितलो वेळ एन्जॉय करता म्हणून बट म्हाका आनी जायना फायनली हांव आतां भायर वेता 2 घंटेच्या किसर्ट आमी भितर रावल्या आनी आतां फायनली भायर असो टायम आयला ओके आमचे सांगात अशें एक बेबी ताचें नांव काडलें जेसिका तर जेसिका सांगता की कितले आवर्स ऑर कितले मिनिट्स भितर रावले 1 hour कंप्लीट तुजो बाबी आसा भितर ये बाबा तुजें नांव काडलें जॉयसन ताचें नांव तुका कशें जालें बरें जालें नुस्तें येवंक खायलें गे ना गे आनी की रावंकशें तितलो स्टॅमिना आसा गे तुका पळय गे मागीर भायर कित्याक आयलोय मम्मी भायर आयली म्हणून आयलोय गे वेरी गुड एक घंटो भितर भायले कशें बरें करून हांवें एन्जॉय केलें बरें करून खेळलें आनी भुरगीं आनी कितें भितर आसात आमकां मस्त थंड म्हणून आमी तुगेले भायर येयले ओके फायनली भायर असो टायम आयला सो आमचे जॅकेट ग्लावज आनी कादंबर आमी दिल्लें तें पूण आमी आतां काडूंक आसा एक्चुली हांगा आसात बास्केट बॅगी ते आमच्या भितर घालीत बट आमकां थंय सर्टीक जाय मागीर एक्चुली आमी यूज केल्लें थंय पुरा जाता म्हणून सो ताचे कडेन आमी सो आमकां थंय व्हरता थंय सो आमी पळया कादंबर आसा तशें पुरा क्लीन जाता हे पुरा जॅकेट्स आनी सॉक्स आनी ग्लावज आमचे वांगडो हांगा टोकन दिवन कलेक्ट करचे आनी घरा वेचे बट म्हाका जाय हांगाचे क्लिनिंग प्रोसेस पळोवंक हे वस्तूर बूट्स पुराय वयर टॅरेसाक व्हरून आसात हे पुरा वयर येताना आमी सोलोन वयर गेल्या आनी हांगा ऑलरेडी धुवन दवरले थोडे वस्तूर आसात हांगा थोडे वस्तूर ऑलरेडी वॉश करून दवरला आनी थोडे वस्तूर ही वॉश करनासात ती क्लेम करतात की यूज केल्ले वस्तूर पुराय वॉश करून ड्राय करून दवरतात म्हण
हांगासो मॅनेजर एबल तांणी आमकां म्हणलें की तुमकां भितर फोटोज काडूंक आसा तर ती फॅसिलिटी आसा म्हणून. 400 rupees, we'll give all the 20 photos. ताणें आमकां सांगलें की ह्या मॅमथाचें ट्रंक मस्त स्ट्रॉंग आसा म्हणून देखून ताणें बसून ट्राय कर म्हूण सांगलें. फर्स्ट बसूंक इल्लें भियेली बट एक्चुअली तें मस्त स्ट्रॉंग आसा. थँक्यू मॅमथ. आनी हें जावन आसलें स्नो फॅन्टसी. हो व्हिडिओ तुमकां लायक जालो म्हूण हांव आशेतां, पूण हो व्हिडिओ हांगात एंड जायना. आतां येता तो टायम हो कॉन्टेस्ट रिवील करचो. ह्या व्हिडिओंत एक लेटर हिडन आसा. ते खंयचें लेटर म्हूण तुमी सोदून काडचें आनी त्या लेटरांत एक ब्रँड येता. ते ब्रँडांत एक तांचे स्वीट्स आसा, स्नॅक्स आसा, रेडी टू ईट फूड आसा आनी रिसेंटली ती रेस्टॉरंट बिझनेसांत ती एंटर जाल्यात. बँगलोरांत तांचे सर्वीस बेंगळुरूंत तांचे सर्वीस 24/7 आसा. तर ह्या कॉन्टेस्टांत कशें भाग घेवचें? फर्स्ट तुम्ही हो व्हिडिओ फुल पळयचे पडटलो. सेकंड कॉमेंट सेक्शनार तुम्ही तुमचे नाव, फुल नाव, आयडी प्रूफार कशें आसा ते नाव बरोवचें, तुमची ईमेल आयडी घालची आनी ते लेटर आनी ब्रँड खंयचे म्हूण बरोवचें. आनी थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट तुमी वेलिटाज युनिवर्स चॅनलाक सबस्क्रायब करचें. उरले डिटेल्स विनर्सांक ईमेल थ्रू मेळटली. आता कितली विनर्स आसतली? लकी 2 विनर आसतली. वय 2 विनर्स आसतली आनी तांकां एक VIP पासेस मेळटले स्नो फॅन्टसीचे. सिलेक्शन प्रोसेस कशें आसतलें म्हळ्यार पुरा रायट एंट्रीज घाल्ल्यांची नांवां बरोवन आमी लकी ड्रॉ करतले. 2 लकी मनशांक विजेत म्हूण घोशीत करतले हांव. वाव, विजेत म्हूण घोशीत. म्हणजे तुम्ही बाल बरी भायल्या गावांत आसा तर वारी करनाका. तुमकांय ह्या कॉन्टेस्टांत पार्टिसिपेट करियेत. गावांत आसलेल्या कोणायचे म्हणी तुमी एड्रेस दिवचे. दुसऱ्यांनी वशेत वा तुमी गावाक येताना वशेत. ह्या टिकेटीक एक्सपायरी डेट वा व्हॅलिडिटी डेट ना. ह्या कॉन्टेस्टांत भाग घेवंक मस्त वेळ दितले हांव आनी हातून भाग घेवंक अखेरीची तारीख जावन आसा तुमची अभिप्राय कॉमेंट सेक्शनार दियात. पॉझिटिव्हिटी मेळटा जाल्यार डेफिनेटली व्हिडिओ पळयात. कोणाकी फोर्स ना व्हिडिओ पळयात म्हणून कोणी जबरदस्ती करते ना. पॉझिटिव्हिटी मेळल्यार डेफिनेटली पळया. तुमचो मोग दिया, बेसामां दिया. मुखल्या व्हिडिओन मेळया. देव बरें करूं.